नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. शेतकऱ्यांचे स्किमिंग जाय मायज उदक धरणांक जाय 50,000 कोटी. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री येडियुरप्पाची प्रधानमंत्र्या मुखार मागणी. दोग सचिव मुख्य सचिवाक घेवन येडीची मोदी बरोबर राजभवनाचेर बसका. ईडीएम बुस्टर पर्यटन मंत्री बाबूच्या फॉरेन टुरांच्या बिलिंगाची कांडा भायर. आरटीआय वेल्यान तफावत उक्ताडार. टुराचे दीस एक, बिलिंगांचे दीस भलतेच. वसुली लाखांनी. आरटीआय एक्सपोजे. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून फेल. ताका जमना म्हणून बीजेपी वाले दिगंबराक मुख्यमंत्री करून सावंताक ताच्या हाता सकयल डेप्युटी म्हणून ट्रेन करूंक सोदता. काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षाची कबुली. नागरिकत्व दुरुस्तीचेर विरोधाक जाप दिवंक बीजेपीची शुक्रारा पणजे महारॅली. रॅलीक येवपी बीजेपीच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षाकडच्यान काँग्रेस मागता. म्हादय, मायनिंग, बेरोजगारीचेर पयली जापो. विजनरीज अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे डेपोझिटर पावले. इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स सेलांत आडकल्ले पयशे परत मेळचे म्हणून फिर्याद. 2,000 डेपोझिटरांचे संकट. मडगांवां हॉस्पिसियोत बायल दुयेंतीचेर कोसळ्ळो सिलिंग फॅन. वेळ बरो. पेशंट बऱ्यान साल्वार. ओल्ड हॉस्पिसियो सापूच गलगलाक. पेशंटाचो जीव मुठीत. आनी बेंगलुरू एफसीच्या होम ग्राउंडार जिखूंक एफसी गोवा लायतले पुराय शक्त. गेल्ले आयएसएल फायनलिस्टां मदीं शुक्रारा नव्या वर्साची पयली मॅच. शेतकारांच्या स्किमींक जाय उदक. मायज उदकाक केंद्राकडेन यत्न करतले म्हणून कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री येडियुरप्पा प्रधानमंत्री मोदीच्या हजेरीत तुमकूर सभेत उलयलो. कृषी कर्मण पुरस्कार सुवाळ्याक मोदी तुमकूर आयिल्लो. म्हादय विशयी मात थेट उतर काडले ना. दोग सचिव मुखेल सचिवाक घेवन एड्डीची बिरेस्तारा उदकाच्या प्रस्नाचेर प्रधानमंत्र्या बरोबर राजभवनात बसका जाली. धरणां बांदूंक तो केंद्राकडच्यान 50,000 कोटी सोदता. पर्यटन मंत्री ईडीएम बुस्टर बाबू आजगावकाराचे फॉरेन टुराच्या काण भायर सरता. टुरिझम खात्याच्या फॉरेन टुरांनी गोयचे टुरिस्ट डेस्टिनेशन कशें कितें प्रमोट जाता हें प्रश्नचिन्ह. मात मंत्री बाबूंची टुरांची बिलां लाखाच्याच घरांनी. आरटीआय डॉक्युमेंट पळयल्यार तातूंतय कोफुसांव. बाबून टुरार टूर केले मात ताचे टुराचे दीस आनी बिलिंगाच्या दिसांनी मोठी तफावत. कांय टुरांचे पयशे कोणे फारीक केले हेंच इस्पार कळना. ती बिलां भरली कोणे हें मोठें कुवाडें. डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हातांत. अंदूचो पर्यटन सीझन सामको डावन. शेकवाले हॉटेलवाले फॉरेन टुरिस्ट ना म्हूण बोवाळ मारतात. ब्रिटीश चार्टर टुरिस्ट हाडपी थॉमस कुकान कारभार गुटलायल्या उपरांत ब्रिटीश टूर ऑपरेटरांचे कितें जालें ताचे फुडें कांयच ना. गोंयचे टुरिझम खंयचे खंय व्हांवला. ड्रग्सांनी टुरिस्ट सोंपले तरी शो मस्ट गो ऑन म्हणपी बाबूचे फॉरेन टुराचे बिलांचे मोठे कांड भायर सरता. बिलां क्लेम करतना कोफुजावा, तफावत, दाखयली फय, काय व्यवहार बेहिशोबी. डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हातात लागल्यात. आरटीआय डॉक्युमेंटा प्रमाण बाबूच्या टुराचे दीस आणि क्लेम केल्ल्या बिलांतल्या दिसांनी आणि हिशोबातूय मोठी तफावत.
कांय टुरांचे खर्चूच क्लेम केल्लो दिसना. थंय ताचे टूर कोणे स्पॉन्सर केले हेवूय मोठे गुपीत. पळयात RTI एक्सपोजे. 19 ते 21 सप्टेंबर 2017 मॉस्को रशियात 3 दिसां खातीर प्रमोशनल टुराक बाबू गेलो. पैसे क्लेम केले 11 दिसांचे. दीस लायले 17 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर. सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान बाबूची 5,15,658 रुपयांची वसुली. 26 ते 29 सप्टेंबर 2017 बाबू फ्रांसाक गेल्लो. मात पैसे घेतिल्ले ना, बिलां क्लेम केल्ली ना. कोणे फारीक केले, कोण स्पॉन्सरर, मोठे सिक्रेट. 17 ते 21 जानेर 2018 तो 3 दिसांच्या टुराक स्पेनाक गेलो. बाबून टूर केलो 3 दिसांचो. पैसे उखल्ले 7 दिसांचे. 4,63,454 रुपयांच्या बिलांची क्लेम घाली. 22 ते 24 मे 2018 तो शिकागो अमेरिकेक रोड शोक गेलो. 3 दिसां खातीर अमेरिकेक वचून थंय ताणें बील लायले 9 दिसांचे. तारखो दिल्यो 20 ते 28 मे. 7,40,465चे बिल ताणें क्लेम केले. 5 ते 7 सप्टेंबर 2018 तो चीनात बिजिंगाक गेलो. बाबू आजगावकारान बिजिंगाच्या टुराचो खर्च 2,22,155 रुपया वसूल केला. 3 दिसाचो टूर करून 7 दिसांचे पैसे. 29 ऑक्टोबराक ताणें इटली मिलानात वचून रोड शो केलो. कोणाच्या पैशांनी ते खबर ना, मात पैसे क्लेम केल्लेच दिसना. 5 ते 7 नोव्हेंबराक तो लंडनाक गेलो. ऑफिशियल टुरार म्हूण गेल्लो, मात बिल क्लेम केल्ले ना. स्पॉन्सरर कोण तेय खबर ना. 29 एप्रिल ते 1 मे 2019 तो दुबय गेल्लो. पैसे मात क्लेम केल्ले दिसना. कोणे दिले ते मोठे सिक्रेट. पर्यटन मंत्र्याच्या टुराचे दीस एक आनी बिलां भलतीच. ही कर्मां इतल्यारूच सोंपिल्ली ना. पर्यटन मंत्र्यान वट्ट 4,000 इंटरनॅशनल डेलिगेट्सांक 2018तल्या 3 नोव्हेंबराक गाला डिनर दिले. 50 लाख रुपया एका राती भितर कड्डिले. एके वटेन सरकारा कडेन पैसे ना. JCI काँग्रेसीचो हो इव्हेंट प्रायव्हेट आनी पैसे सरकारी तिजोरेंतल्यान. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपी कडेन गोंयांत सक्षम नेतृत्व ना. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून फेल म्हणून दिगंबर कामतीक बीजेपीत व्हरपाचे यत्न चल्ल्यात म्हणून काँग्रेसीचो दावो. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री पद पेलवना म्हणून बीजेपीवाले दिगंबराक मुख्यमंत्री करून सावंताक ताच्या हाता सकयल डेप्युटी म्हणून ट्रेन करूंक सोदतात. दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाल्ल्या पासून आमी सांगत आसात तेणें गोंय काबार करीत आसा म्हणून. तेजे कडेन इकॉनॉमीक सांबाळपाक जायना, मायनींग स्टार्ट करपाक जायना, म्हादयचो इशू सॉल्व करपाक जायना. हे सगळे इशू सॉल्व करपाची कॅपेसिटी चीफ मिनिस्टराक ना. हे बीजेपीचे सगळे लिडर कन्विन्स जाल्ले आसात. तांकां दिसता की दिगंबर कामती कडेन कॅपेसिटी आसा की हे सगळे प्रश्न सॉल्व करपाचे. सो बीजेपीचे खुबशे लिडर्स दिगंबर कामतीच्या फाटल्यान लागल्यात. तूं बीजेपी यो आनी मुख्यमंत्री जावन आमी हेका काडटात आनी हेका तुजे अंडर ट्रेनिंग दवरता म्हणून. CMाक डेप्युटी CM करतात आनी तुज्या अंडर ताका ट्रेन करुया. त्याच्या नंतर तो CM म्हणून काम करपाक शकता म्हणून. सो आतां प्रूव जाल्लें आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत इज अ फेलियर. दे आर कन्विन्स. देर लोकल लिडर्स आर कन्विन्स. Their central leaders are convinced. Except Dr. Pramod Sawant. Why I should welcome this step? We have offered them where we are ready because we have expert ex chief minister 5. आम्ही तुमकां फ्री एडवायस करपाक रेडी आसा म्हणून सांगलेलें तांकां. आमी सांगलें तांकां. तेजे कडेन लिडर ना न्ही. ते व्हड व्हड लिडर कितें करतले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचेर विरोधाक जाप दिवंक बीजेपी पणजी महारॅली काडटा. शुक्रारा हे रॅलीक 25,000 वयर कार्यकर्ते उबे करपाचे पक्षाचे टार्गेट. सगळ्या गोंयकारांनी रॅलीक तेंको दिवचो म्हूण बीजेपीचो उलो. काँग्रेस म्हणटा पोट पयली मागीर नागरिकत्व. गोंयची म्हादय, मायनींग आनी रोजगार खंय पावलो ताच्यो जापो बीजेपीच्या कार्यकारी अध्यक्षान शुक्रारा पणजे रॅलीत आदी दिवच्यो. राष्ट्रीय आमचे कार्यकारी अध्यक्ष जातकर पयलेच फावट जगत प्रसाद नड्डाजी हे फाल्यां गोंयांत येतात. आनीक सिटीजन अमेंडमेंट एक्टा खातीर
गोंयच्या भारतीय जनता पक्षान तेच्या समर्थनात फाल्यां गोंयांत रॅली दवरल्या आनी तेजें नेतृत्व ते आमचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करतले आनी गोंयभरांतल्यान सादारण 26 ते 27 हजार कार्यकर्ते ह्या रॅलीक उपस्थित आसतले. ही रॅली साधारण 3.5 वरांचेर EDC पाटो हांगसरल्यान सुरू जातली आनी मागीर ती आझाद मैदानाचेर ते जाहीर सभेच्या हेतूंतल्यान रुपांतर जातलें. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सोडून अन्य लोकांनी ह्या रॅलीक सहभागी जावचें आनीक ह्या बिलाक समर्थन करचें. गोंय भितरले 40 पैकी 38 मतदारसंघाच्यो मंडळ समिती गठीत जाल्यो. दोन्ही जिल्ह्याच्यो समिती गठीत जाल्यो, दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोवा. आनी येणाऱ्या एक थोड्या दिसां भितर प्रदेशा भितर नवीन अध्यक्ष आनी नवी समिती गोंया भितर प्रदेश समितीक मेळटली आनीक एक 8-10 दीस भितर जावूं जाय नवीन प्रदेश अध्यक्ष. रॅलीक बीजेपीचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष JP नड्डा येता. ताणें म्हादय, मायनिंग, बेरोजगारीचेर पयलीं जापो दिवच्यो, मागीर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचेर उलोवचें म्हूण काँग्रेसीची मागणी. पयलीं आमी मागणी करतात त्यांच्या वर्किंग प्रेसिडेंटा कडेन की पयलीं तूं भाशण स्टार्ट करचे पयलीं गोंयचे जनतेची माफी माग, कारण गोंयच्या केंद्राच्या सरकारान गोंयच्या लोकांचेर अन्याय केल्लो आसा, गोंयच्या लोकांक फटयल्ले आसात आनी ह्या हेजे खातीर तेणी पयलीं म्हणजे माफी मागची. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन म्हादय, देन I asked on mining, then it was on employment, the fourth on liability, and fifth one is on tourism. These are the local issues. You expect him to answer all? He has to answer because these are the issues which are before the public. Examination before the Goan people. Make in India and GST and all that also. These are but more important questions are these questions. 5 questions plus supplementary questions. Yes. Because this, see, demonetization and GST also has an effect on Goan economy. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पणजे बाबुशाच्या कॅम्पान काँग्रेस सोडली. ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष प्रसाद आमोणकार सकाळी तिगाक घेवन भायर, सांजे बीजेपीत. काँग्रेसींतल्यान भायर सरला तो सध्या बीजेपीत आशिल्ल्या बाबुशाचोच कॅम्प. काँग्रेस नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो आनी NRCचो अपप्रचार करता म्हणून तांणी काँग्रेस सोडली. तितल्यान प्रदेश काँग्रेसीन पणजी ब्लॉक कमिटी बरखास्त केली. बीजेपी खंय भंय घालून काँग्रेसवाल्यांक ओडटा. आम्ही कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतला दॅट वी आर रिझायनिंग फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस मेंबरशीप. आम्ही हे डिसिजन फक्त 2 रिजना खातीर घेतला की वी oppose the wrongful stand taken by the Congress party on CAA and NRC, the Citizen Amendment Act and the National Register Citizens Ager. So, and the second thing, आमचे आसा the working of the Congress party, we are not in favor of that with regards to these issues. म्हाका दिसता as a citizen of India, आमी CAA and NRC welcome करपा जाय because which is really in the interest of the people of the nation, and at the same time oppose the stand taken by the Congress party with regards to this. As a opposition party, म्हाका दिसता Congress should be critical, but not especially when something which is in the interest of the people. Congress आतां कितें संवय जाला की खंयच्या खंय वावरता, they don't see what is good and what is bad for, especially for the people of the nation. See, most of them are not in favor of how things are going about right now on the working. So gradually सगळे एक करून रिजाइन जातले, बट आम्ही एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतलं की आम्ही 4 जाणां आज पयलीं रेजिग्नेशन दिवन तो ब्लॉक करची म्हणून इट्स ॲज गुड एज नॉन एक्झिस्टंट. I am supporting Monserrat, who is an MLA of the BJP. who is the MLA of the BJP in fact. हय, पूण कितें आसा at the same time he is doing the work of the people न्ही, for the constituency. Yes. आणि त्याच अनुषंगाचेर आयज आमचे पणजेचे तिनूय जे काँग्रेसचे पदाधिकारी आशिल्ले आनी काँग्रेसच्या
कटकारस्थान ओळखून भायर पडल्या हांचे हांव स्वागत करतां. तितल्यान प्रदेश काँग्रेस कमिटीन पणजे ब्लॉक काँग्रेस कमिटी बरखास्त केली. फुडली समिती खंय ब्लॉकाच्या वांगड्या बरोबर चर्चा करून थारायतले. आणि ह्या पक्षाची परंपरा आसा, असे कितकेच लोक येयले कितकेच लोक गेले तरी फिनिक्स पक्षा प्रमाणे हो पक्ष उबो रावल्लो आसा आणि ह्या पक्षान भारताच्या जडणघडणेन आपले महान योगदान दिल्लें आसा. कार्यकर्तो जावं नॉर्थांतले खंयचेच ब्लॉक डिजॉल्व जाल्ले ना, जावं सावथांतले ब्लॉक थोडे इंडिविज्युअल आमदारां कडेन गेला आसतले, पण तेंच्या वांगडा लोक वचूंक ना, कार्यकर्ते वचूंक ना. तांकां खंय तरी इंडिविज्युअल तेंचेर प्रेशर घालून, शेवटी मनीस न्हू, खंय तरी प्रेशर घातलो उपरांत खंय तरी भियेतात. सो हितून खंय तरी दिन जावं शकता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. विजनरीज अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या 70 डेपॉझिटरांनी पैसे बुडले म्हणून निमाणे इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल गाठले. सोसायटीत गैरव्यवस्थापन जाल्ल्यान रजिस्ट्रारान प्रशासक घाला. माजोड्डा, लोटली, कोलवा, नुव्या सोसायटीच्यो ब्रांची सगळ्या ब्रांचांनी लोकांचे पैसे अडकल्यात. सोसायटीच्या गैरव्यवहारांची चौकशी इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल करता. प्रुडंटान सोसायटीचो कारभार हालींच एक्सपोज केल्लो. सगळ्यांचे हार्ड अर्न मनी हे बँकान आमकां लुटून वयल्यान सगळ्यांचे जे कोणाचे FD मॅच्युअर जाले जुना मुजे पसून FD जुलयाच्या म्हयन्यांत हें जाल्ले मॅच्युअर जाल्ले. तेणें म्हाका 1 विकान यो 15 दिसांनी यो अशें म्हणून मागीर लास्टाक तेणें आमकां हे चॅक दिले विदावट डेट्स. चॅक दिले विदावट डेट्स. डेट केन्ना घालूं काय विचारल्यार ते सांगता आपण सांगता तेन्ना घालात. When we had gone first to the meeting at Govind Gowde office, there was Assistant Registrar Mr. Pawar, who was from the Assistant Register. He knew the whole case, and after few days he was released and transferred. So we want to know why he was transferred. आज आमकां एक कंप्लेन आयल्या माजोड्डाच्यान आयले अरावंड 73 लोक 73. तांणी एक आमकां कंप्लेन दिल्या अगेन्स्ट विजनरीज अर्बन कॉपरेटिव्ह सोसायटी हांच्यो ब्रँची आसा सालसेतीक, लोटली हेड ऑफीस. आनीक ह्या लोकांनी त्या सोसायटी कडेन डेपॉझीट केल्ले पयशे आनीक तांचे मॅच्युरिटी जाला, पूण मॅच्युरिटी तांकां मॅच्युरिटी व्हॅल्यू सोसायटीन दिवं ना. आनी थोड्या लोकांक चॅक इशू केले ते बाउन्स जाले. आणि ही जी विजनरीज अर्बन कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहे ती इट इज अ रजिस्टर्ड सोसायटी विथ RCS गोवा. सो कंप्लेन आमकां आतांच मेळ्ळ्या आनी आमी आतां तेजेर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू केल्या. आनी ते म्हणटाले की अरावंड 2200 सुमार लोक आसा म्हणून इन्वेस्टर्स ह्या सोसायटीक. ना, लोकांचें म्हणणें आसा की तांणी प्रॉपर्टी बी घेतिल्ली आसपाक शकता म्हणून. ते कोण जे डायरेक्टर ऑर कन्सर्न मनीस आसा ज्यांनी फ्रॉड केला आनी तांचेर एक पडलेली प्रॉपर्टी बी आसल्या ती प्रॉपर्टी पुलिसांनी ऑर ऑथॉरिटीन फ्रीज करपाक जाय. सो वी हॅव एश्योर्ड देम एक्शन एज पर द लॉ. मडगांवां हॉस्पिसयोचे फॅनूय कोसळूंक लागले. एका बायल पेशंटाचेर सिलींग फॅन कोसळ्ळो. तिच्या पांयार पडलो. एक्सरे काडून पळयला. कांय दुखापत ना म्हणून दोतोरांनी सांगलां. सरकारान लक्ष घालचें. हॉस्पिटलाची दशा जाल्या. मेंटेनन्स सारकें जाय म्हूण ती पेशंट प्रुडंटा कडेन उलयली. मेडिकल ऑफिसर मात तोंड उगडूंक तयार ना. फोनाचेर उलोवन अशें बसलेलें असो पांय सोडून सडनली तो पडलो पांयाचेर म्हाज्या हांगा आनी डॅश जावन सकयल पडलो. आतां एक्सरे बी काडला तेंच्यांनी म्हणल्यार मातसो किटकिट्टा. फाल्यां आनी मागीर रिस्क नाका न्हू अशें म्हाका जाल्यार फाल्यां आनी कोणाकूय जावंक शकता न्हू. त्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल न्हू तें कॅर घेवपाक जाय. एक फॅन बरो पयलीं पडिल्लो दिसता. आज तेजेर पांयार पडलो. ती आमची बायल आशिल्ली बोड्डा तेजेर पांयार पडलो आनीक तेका खूब इंजर्ड जाली. मागीर एक्सरे बी काडून व्हेलो. असले आमच्या हॉस्पिसोक इन्सिडेंट जावपाक लागल्या. म्हाका कळना इतले निग्लेशन कशें चलता तें आमकां कळना हॉस्पिसोन. इतले आमचो सरकार लाखांनी पयसो नाका ती मोडटा. जे आमच्या लोकांक गरज आहा हेल्थ वायज जे लोकांक ट्रिटमेंटाक आज पळोवपाक गेले जाल्यार एक आयस बॅग पासून ना.
दुसरें म्हणल्यार आमचे फार्मासी मेडिसीन ना बारीक बारीक हेजेर डॉक्टर बरोवन येता ते भायल्यान वखद हाडपा पडटा हें म्हाका कळना गव्हर्मेंट आमचेर कशें भाशेन निग्लेक्शन करता पळय तें कळना सो हेजेर आमकां सांगलां की हालीं आमचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओपन जातलें आजून पासून डेट दीत आसा सो आतां जरी तर आतां 15 तारीख पासून तर करना जाल्यार आमी मुखार जो हायवे नॅशनल हायवे आहा फातोर्डा आमी रस्ता रोको करतले आनी जेन्ना पासून आमकां नेक्स्ट एश्युरन्स मेळना गव्हर्मेंटा कडच्यान तेन्ना पासून आमी उठपाना. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी आता भांगराची उरिल्ली ना अशें आतां गोवा फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावाक दिसता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान इन्क्वायरी बसोवची आनी ट्रॉफीची सत्य परिस्थिती लोकांमुखार हाडची म्हूण चर्चिल मागता. 1969 भाऊसाहेब बांदोडकारान भांगराची ट्रॉफी दिल्ली ती मदल्या मदीं JFCच्या अधिकाऱ्यांनी केन्ना तरी बदल्ली म्हूण चर्चिलाक दुबाव. कोण पळय JF आशिल्ले मनीस आनी जे कोण पळय बँकां आशिल्ले ते मनीस भागा जावन 100 किलो भांगार आसलो ते इंकून तितून अमके पर्सेंटेज जे कितले पळय तेमी मेटल घातलां कितें घायलां ते सगळे इंकून ती आस्तशी शेपीन दवरून ते लोकांक चोवन हायलें आनी जेन्ना मुज पयलो एल्वीस ऑफिसर आशिल्लो व्हडलो शिकलेलो तो भुरगो पूण तेजी तकली चलोवली ना जेन्ना ती ट्रॉफी काडा आसतना तेणें पयलीं ती चॅक करपाक जाय आशिल्ली वर शेटी कडेन बाबा हेज वॅल्यू कितें आहा कित्याक खबर आसली वॅल्यू आसा तेजो कितें आहा गोल्ड आहा वो ना मुगेलो डिमांड हेजेर चीफ मिनिस्टरान इमिडियटली इन्क्वायरी घालपाची आनी एक्सपोर्ट हाडपाचें आनी सगळ्याक खुंच्यान केल्ली कितें केल्ली सोदपाचें आनी इन्क्वायरी करून दवरपाचें. फाटल्या ISLच्या वस्तार बेंगलुरू FCच्या घरच्या मैदानार शुक्रारा FC गोवा नव्या वर्साची पयली मॅच खेळटले. थंय FC गोवा अजून मेरेन जिखिल्ले ना. सध्या टॉपार आशिल्ले FC गोवा हो रेकॉर्ड पुसूंक पुराय शक्त लायतले. आत्मविश्वासान खेळटले. प्रेशर बेंगलुरूचेर आसतलो म्हणून मिडिया परिशदेंत असिस्टंट कोच जिजस तातो उलयलो. सर्जिओ लॉबेराक फाटल्या मॅचीत रेड कार्ड पडला. ताणें मॅच स्टेडियमात बसून पळोवपाची. It's the former champions and it's a big match for us. But in that situation, right now, I think the big pressure is for them. We have 5 points of difference. They talk at the beginning of the season that their objective is arrive to the final of the regular season in the first spot to get the Champions League qualify. And now there are 5 points of difference. We have this gap, and we can go to Bengaluru full of confidence to make our match, to keep going with our style. And if we get the 3 points, the gap make bigger to 8 points. So I think the big pressure is for them. Coach Lovera will be with us till the moment that we go into the stadium. So we try, not only me, all the staff, we try to give our best because the players needs to feel our support, okay? The boss, the gaffer, will be not there, so they have to feel the support from us. Till now, I don't know why Coach Lovera has to lose this game. If you can see the video, I was with him in all the time that the referee said, or the match commissioner said, that they deserve, or he deserves, sorry, the first yellow card. Okay, finally, they decide this because they want, only because of that, and we have to face against this problem with all of our energy because the player needs from us more than ever. Yes, not only in the ISL, I think when they were playing the I-League, they've been doing good. They have won some trophies for the club.
Yes, obviously, when we are going into this game, all the players, not only the players, also the staff is working very hard to keep all the players motivated to go in this game. Obviously, as the coach said before, they have pressure because they are third on the table and we are 5 points up. I think if we win this game, there will be a good points difference, 8 points, and that will motivate us more to be on top of the table. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटी लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.